कोंकणी राजभास आशिल्ल्या गोंयचे एकमेव कोंकणी दिसाळे सुनापरान्त शेनवार सावन बंद जाता। सुनापरान्त फाटलीं 28 वर्सां गोंयकारां मेरेन कोंकणी खबरो पावयताले। मॅनेजमेंटाक पेपर चलोवंक परवडना, सरकाराकूय कांयच आदार दिवंक जमना। मात स्टाफाक सापूच वाऱ्यार सोडचें ना म्हण सुनापरान्ताचो मॅनेजमेंट सांगता। सुनापरान्ताचो 27 स्टाफ 1 ऑगस्ट सावन घरा वता। कोंकणी राजभास चळवळीची फाटभूंय आशिल्ले दिसाळे सोंपले म्हण पत्रकारितेंतल्या मानेस्तांनी दुख्ख उक्तायलां। फाटली 28 वर्सां गोंयकारांक कोंकणींतल्यान खबरो दिवपी एकमेव पेपर सुनापरान्त शेनवारच्यान बंद जाता। पेपर बंद जाता। 27 स्टाफाक अकस्मात घरा धाडटा म्हूण कळटनाच पत्रकार संघटना सुनापरान्ताच्या मॅनेजमेंटाक मेळ्ळी। स्टाफाच्या फुडाराचें कशें तोय विशय आयलो। मॅनेजमेंटाक खंय आनीक पर्याय ना जाला। आर्थीक अडचणीक लागून पेपर चलोवप शक्य ना। सरकाराची फक्त आश्वासनां, मात मजत कांयच ना। 27 कामगारांक कायद्या खाला सगळ्यो सुविधा दितले। कामगारांक रिट्रेचमेंट, प्रोव्हिडंट आनी ग्रॅच्युटी फंड मेळटलो। ज्या कर्मचाऱ्यांनी रीण घेतलां तांकांय आदार दितले। गोंयच्या पत्रकारांची संघटना म्हणटा कारण कितें आसलें तरी सरकारान जाय तितलो आदार दिलो ना। गोंयांत कोंकणी दिसाळे चलप अशक्य ना न्ही। सुनापरान्त हे एकमेव दैनिक 28 वर्षांची ह्या दैनिकाक परंपरा आसा। केवळ वर्षाचीच न्ही तर कोंकणी चळवळीची ताका फाटभूंय लाभलेली आसा। तितून आयले की सुनापरान्ताचे जे एम्प्लॉईज आसा ते तांच्या सेटलमेंटाचेर समाधानी जाला। लोक कोंकणींतल्यान घेयनासले पेपर म्हणून बंद जाले अशें म्हणपाक हांव तयार ना। सगळ्यो मर्यादा मान्य करूनय हांव अशें म्हणटा की सरकारान जी ऑफिशियल लँग्वेज आसा त्यामुळे ताका एक वेगळ्या दृश्टिकोनान पळोवन ताका जी पाठबळ दिवपाक जाय आशिल्लें, ताका जे पाठबळ सपोर्ट दिवपाक जाय आशिल्ल्यो, ज्यो इन्सेंटीव दिवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो दिवना अशें हांव स्पश्टपणान म्हणटा। सगळे घटक ताका जबाबदार ठरले आनी एका दैनिकाचो मृत्यू जालो। विधानसभा अधिवेशनातूय सुनापरान्ताचो विशय आयलो। Konkani lovers and Konkani Mogi have shown their shock and surprise by hearing that the management of Sunapranta Konkani Daily in Devanagari script and also the only official language newspaper is being proposed for closure. कारणां कितें आसूं, मॅनेजमेंटाक परवडना म्हूण, वाचक उणें जाला म्हूण वा सरकाराचो आदार मेळना म्हूण। कोंकणी राजभास आशिल्ल्या गोंयांत जंय 8 मराठी दिसाळीं चलतात थंय आतां एकूय कोंकणी दिसाळें आसचें ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। शुक्रारा गुरुपुनव जाली। आपल्या गुरूचे उपकार मानपाचो हो दीस। गुरुपुनवेच्या निमतान गोंयभरची स्कुलां, कॉलेजां आनी कांय संस्थांनी खासा कार्यावळी दवरिल्ल्यो। पणजे कला अकादमींत वेगवेगळ्या कला फांट्यांनी शिकपी भुरग्यांनी दीसभर कार्यावळी केल्यो। पणजे हेडगेवार स्कुलाच्या भुरग्यांनी शिक्षकांचे उपकार मानले। इतल्या हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।